गांवा लागसार उदकाची टाकी आणि गावात उदकाचो थेंब ना. लोक झरीची वाट झरयतात. आमकां 2 वर्सां जालीं उदकच येयना. खंय ही हांगा चिवयन टाकी लागीं हा पूण आमकां उदक येयना. आमकां उदक हाडून आमकां बाबडे वयर झर आहा तेच्या हाडून आमी आतां यूज करता. वर्साचे आमचे पांय झरले पळय. ह्या संदर्भात पंचायतीन मिटिंगे जाले, मागीर लोकल मिटिंगे जाले, सगळे मिटिंगे जाले. लोकल MLA सुद्धा हेतून येवन त्यांनी 4 दीस पयलीं मिटींग घेवन सगळे घेवन पंप बसयता हें करता. मेन हेचो प्रॉब्लम इतलो जाता की केन्ना ह्या कामगारांक सुद्धा जर विचारीत तेंच्या जाल्यार सदांच तेंचो एकच प्रॉब्लम आसता की पंप जवळो म्हणटात ते. पाशें सोंपिल्ल्यान परवरे मोर्चा व्हरपाची तयारी. प्रमोद सावंत म्हणटा लॉकडावन, पण लॉकडावनात तुमी अशी परिस्थिती लोकांचेर कित्याक हाडटात घरा भायर सरपा खातीर. आयज उदकाचें सोड, आयज टॉयलेटीन वयतलो, न्हातलो, कपड्या सगळे खंयसरल्यान मॅनेज करतले. ते म्हणटात ते बिस्लरीचें उदक हाडून पितात, पूण उदक फक्त पिवपाकूच लागना, बाकी जायते आमकां गरजेक उदक लागता. आम्ही फुडें वयतली, परवरी ऑफिसान वयतली, धडक मोर्चा बी कडक मोर्चा घेवन वयतली आमी. स्टुडंटा खातीर विनोद मेथर.